ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन काल जॉईंट काँग्रेस सोशल मीडिया टीम ही कॅम्पेन संपूर्ण देशात लॉन्च केली आणि ताजोच पार्ट म्हणून आज आम्ही गोंय राज्यात ही कॅम्पेन लॉन्च करतात. आज आम्ही सगळे जाणा की सोशल मीडियाची प्लॅटफॉर्म्स तातूंत मागीर फेसबुक येता, ट्विटर येता, इंस्टाग्राम येता, ही सगळी माध्यमां आज क्विक इन्फॉर्मेशन सामान्य लोकांपर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. सगळ्यांत बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन अशें आज सगळ्यांचें म्हणणें आसा. पूण आमी खूब फाटी पळयतात की ह्या माध्यमाचो दुरुपयोगय जाता. बरे कामाकय वापरपाक जाता आनी वायट कामाकय वापरपाक जातात. काही पक्ष ह्या माध्यमाचो उपयोग बरे कामाक करना आसतना दुसऱ्या कामा खातीर करतात. म्हणजे हांव केन्नाय पळयता की काँग्रेसच्या लिडर्सांक म्हणजे जायत मागीर पंडीत जवाहरलाल नेहरू जाय, महात्मा गांधी जायत, इंदिरा गांधी जाय, हांची इमेज टार्निश करपाचो सुद्दां प्रयत्न जाता. विदाउट एक्चुअली अंडरस्टँडिंग, विदाउट एक्चुअली नोईंग की हे केदे व्हडले टॉल लिडर्स ऑफ अवर कंट्री, तांचे कॉन्ट्रिब्युशन ह्या देशा खातीर केदे व्हडलें आसा हाजो विचार सुद्दां जाका तें कांय खबर ना असो मनीस उठता आनी कित्याक कितें सोशल मिडियाचेर घालता. आनी म्हणून काँग्रेस पक्षान ठरयलें की आमची सोशल मिडिया टीम ही तितलीच बऱ्या पद्दतीची आसपाक जाय, स्ट्रॉंग आसपाक जाय आनी म्हणून ही काल कॅम्पेन लॉन्च केलें. हांव सगळे गोंयकार आमचे तरणाट्यां कडेन मागता की तांणी ह्या कॅम्पेनीन भितर आमच्या कॅम्पेन टिमीक जॉईन जावचें. जॉईंट काँग्रेस सोशल मीडिया ही कॅम्पेन देशभर लॉन्च केल्या आणि आयज दर राज्यान ही कॅम्पेन लॉन्च जाता. गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती आयज ह्या खिणाक तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या लोकां पर्यंत आमचो उलो पावोवपा खातीर आमी हांगा आयज आयिल्ले आसा. म्हज्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आनी आतांचे विरोधी पक्ष नेता आदरणीय दिगंबर कामत, आदले केंद्रीय मंत्री आनी आतांचे कोऑर्डिनेशन कमिटीचे चेअरमॅन आदवोगाद रमाकांत कलब्बा. इश्टानो, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयच्या ह्या युगान सोशल मिडिया, समाज माध्यमां ही इतली पावरफुल जाल्या की तेचो लोक यूज करतात आनी जायते लोक मिसयूजूय करतात. यूज करप ही बरी गोष्ट, पण आयज आमी पळयतात सामान्य जनता, सामान्य मनीस मिसयूज करतात, पण त्याच बरोबर पॉलिटिकल पार्टी ह्या समाज माध्यमाचो गैरवापर कसो करतात हे आमी पळयलां. आनी तांकां लढाय दिवपा खातीर, त्यांच्या अपप्रचाराक झूज दिवच्या खातीर काँग्रेस पार्टीन एक निर्णय घेतला की आमी ह्या अपप्रचाराक, ह्या असत्याच्या विरुद्ध, ह्या अन्यायाच्या विरुद्ध आनी ह्या वाईट प्रचाराच्या विरुद्ध आमी काँग्रेस पार्टी म्हणून सोशल मिडियाचेर आमी झुजतले. आनी त्याच खातीर आमची जी टीम आसा त्या टिमी बरोबर आमी सामान्य जनतेक आमी आमच्या भितर सामावून घेवपाचो प्रयत्न करतले. त्याच खातीर आमचो उलो आसा गोंयच्या तरणाट्यांक, गोंयच्या विद्यार्थ्यांक, गोंयच्या सुसंस्कृत, सुशिक्षीत आनी बऱ्या नागरिकांक की आमच्या ह्या उपक्रमांक तुम्ही सगळ्यांनी वांटेकार जावचे.